Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमच्या मडगांवसान गेली 30-35 वर्सां थंय आसतलो. आतां तो हांगा आयला राजनपूरला. थंय सगळ्यांक टोपी घातल्या. आतां हांगा आयला म्हणजे पयशे मोडटलो आनी पयशे करतलो. हें धरून धंदो धरून आयिल्ले आसा. हेजेर तुमकां विचार करपाची गरज आसा. हेजेर विचार करून मतदारसंघ सांबाळपाची गरज आसा. आमच्या ह्या मतदारसंघान मेहनतीन आमी मुखार सरल्यात आनी आमी लोकांक कितें तरी दिवपाक पळयतात आनी म्हाजें काम गेली 20 वर्सां चालू आसा. तो म्हणतात 30-35 वर्सां मी मडगांव आसा. तुम्ही त्यांच्या माहितीसाठी परत एकदा रिपीट करता. मी ही बायट ॲक्च्युली पहिली दिल्ली आहे. मी 2001 पासून इथून मडगांव रावपाक गेलो आहे. सो 2001 ते आयचे 2022 ही कितली 35-36 वर्सां जाता. त्या 30 ते हिशोब पयलीं करूचो. हिशोब येना जाल्यार आमच्या खिच्या पेडण्याच्या भुरग्यांक शाळेंतल्या प्राथमीक शाळेंतल्या भुरग्यांक विचारल्यार तो उत्तर दितलो. तो म्हणटा मी मडगांव जावन टोपयो घातला. जर टोपयो घातली जाल्यार त्या मडगांवकारांक खिच्या जर टोपयो घालता तांकां घेवन हेतून कोरगांव ये न्ही, दाखय न्ही लोकां मदीं हे बाबा अशे अशे टोपयो घातले ते 1 2 3. आनी दुसरा गोश्ट म्हणजे मी मडगांव येवंक तयार आसा. हेच्यासाठी म्हाका कोरगांव येवपाची गरज ना आसा. कित्याक म्हाजी कर्मभूमी मडगांव आसतली. मी जंय काम करता थंय काम केलां आनी त्या जाग्यार काम करता जंय आपल्याक रोजी दिता थंय कोण बेईमानी करिना. पण त्या बाबतीत तुम्ही बेईमानी करून दिल्यात आमच्या पेडण्यान. आमच्या जिवार तुम्ही जोडल्यात मोडल्यात पण बेईमानी आमकां पेडणेकारांक रस्त्यार हाडल्यात तुम्ही. 2 दीस अधिवेशन आसले ते 2 दिसा लास्टच्या अधिवेशनान ह्यो जो अधिवेशनान जावो आसलो तो आयज तकलेन हाल्लेलो आसा. खंय तरी आमी कोरगांवां भोंवता आनी जे यूथ आमच्या वांगडा भोंवता हे बघून सामको भिल्ललो आसा तो. काल जर तो हांगा येयला जाल्यार हेच्या फाटल्यान एक मनीस ना. बाकी जो तेगे कुशीक आसात ते हसतात, ताका हसतात. तो कितें उलयता पळय ताका हसतात जाल्यार तेणी ती बायट परत रिटर्न पळोवची. तो कितें उलयता तो तकलेन हाडला. तूं जर अधिवेशनाक आतां जर परत जर पावलो जाल्यार राजकारणाचो हांव संन्यास घेता. तूं निवडून म्हणून आमदार म्हणून जालो जाल्यार